नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारताच्या ऑपरेशन सिंधुरा वेळार पाकिस्तानाची 6 लढाऊ विमानां भूंय भरभण जाली. वायुसेना प्रमुखांनी केली पुष्टी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां कर्नाटक राज्याच्या भेटेर. बंगळुरूत जावपी कार्यावळीत तरेकवार उदरगत प्रकल्पांची नागरिकांक दितले भेट. भाव भयणीचे अतूट बंधन मनोवपी रक्षाबंधन सणाची राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी दिली परबी. मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या भयणीकडल्यान राखी बांधून मनयली परब. दर्याक श्रीफळ ओपून गोंयांत मनयली नारळी पुनव. नुस्तेमारी बांधवांच्या सुरक्षा आणि उदरगते खातीर सरकाराचे प्रयत्न. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकार. गोय मराठी चित्रपट महोत्सवाची तारांकीत सुरुवात. मोहन आगाशे, महेश मांजरेकर हांचे सयत हेर मराठी चित्रपट कलाकारांची हाजिरी. आणि आता खबरो विस्तारान. भारतान ऑपरेशन सिंधुराच्या वेळार पाकिस्तानाची 6 लढाऊ विमानां भूंय भरवण केली. आयज बंगळुरूत आयोजित केल्ल्या 16व्या एअर चीफ मार्शल LM कात्रे व्याख्यानाक संबोधित करतना पाकिस्तानी वायुसेनेची 5 विमानां आणि 1 WACS विमान मारलें अशें वायुसेना प्रमुखांनी सांगलें. तांणी दाखयल्ल्या व्हिडिओंतल्यान उण्यांत उणी 5 विमानां मारिल्ल्या घडणुकेक पुष्टी मेळ्ळ्या. Indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां कर्नाटक राज्याच्या भेटेर. बंगळुरूत तरेकवार उदरगत प्रकल्पांची भेट नागरिकांक भेटयतले. जातूंत 3 नव्यो वंदे भारत रेल्वे आणि नम्मा एलो लायन मेट्रोचो आस्पाव आसा. बंगळुरूच्या KSR रेड्डी रेल्वे स्थानकावेल्यान 3 नव्या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनीक 5 बावटो दाखयतले. पहिली वंदे भारत रेल्वे बेळगांव सावन क्रांतीवीर रंगोळी रायण्णा बंगळूर स्थानका मजगती धांवतली. दुसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी नागपूर सावन पुणे स्थानका मजगती सुरू जातली. तिसरी वंदे भारत रेल्वे अमृतसर सावन श्री माता वैष्णोदेवी कटरा मजगती चलतली. वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो आम आदमी की को दृष्टि में रखते हुए जो अमृत भारत ट्रेन है उसकी भी लॉन्च हो रही है. हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं. ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है वो उसमें काफ़ी इजाफा होगा. बंगळुरूच्या नागरिकांक नव्या नम्मा एलो लायन मेट्रो रेल्वेची भेट प्रधानमंत्री भेटयतले. 19.15 किलोमीटर लांबायेच्या मेट्रो कॉरिडॉराचेर दर 25 मिनटांत 3 चालक रहित मेट्रो रेल्वे धांवतल्यो. भाव भयणीच्या खाशेल्या बंधनाचो उत्सव म्हळ्यार रक्षाबंधन आयज देशभर मनयलो. ते निमतान भयणी आपल्या भावांच्या हाताक रंगी बेरंगी राखी बांधून तांची समृद्धी, भलायकी आणि बरेपणाची प्रार्थना करतात. ताचे बदला भाव आपल्या भयणीची राखण आणि आदार दिवपाचे उतर तांकां दिता आणि तांकां भेटवस्तू लेगीत भेटयता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी रक्षाबंधनाच्या निमतान नागरिकांक येवकार दिला. रक्षाबंधन हो पवित्र उत्सव भाव भयणी मदल्या मोगाचे आणि विश्वासाचे खाशेले बंधन दाखयता अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हळां. हे उत्सव समाजात एकचाराची भावना वाडयता अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रक्षाबंधनाच्या निमतान नागरिकांक परबी भेटयली. आपल्या निवासस्थानाचेर ही परब मनयतना तांणी भुरग्यां कडल्यान राखयो बांदून घेतल्यो. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या भुरग्यां मदीं उमेद आनी खोस दिश्टी पडटाली. केपेच्या मोरपिल्ला सरकारी हायस्कुलांतल्या 4 विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रपती भवनात घडोवन हाडिल्ल्या खाशेल्या रक्षाबंधन उत्सवात वांटो घेतलो. दक्ष वेळीप, प्रियंशू वेळीप, रंजिशा गांवकर आणि रिधी वेळीप ह्या विद्यार्थ्यांचो ह्या पंगडात आस्पाव आशिल्लो.
शाळेची मुख्याध्यापिका मारिया मुरेदा मिरांडा हांणी ह्या कार्यावळीत विद्यार्थ्यां वांगडा वांटो घेतलो। ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विद्यार्थ्यां संवाद साधलो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज रक्षाबंधनाच्या पवित्र मुहूर्तार आपल्या भयणीकडल्यान राखी बांधून घेतली। राखेच्या पवित्र धाग्यान भाव आणि भयणी मदीं मोग आणि विश्वास आणि आजीवन रक्षणाचे प्रतीक आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार आपली भावना उक्तायतना सांगलें। गोंयभरांतल्यान सगळ्यो म्हज्यो मोगाळ भयणी राखी बांदपा खातीर म्हज्या घरा कडेन आयल्या। म्हाका खूब बरें दिसता की सातत्यान गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान वेगवेगळ्यो गोंय राज्यांतल्या लोकां खातीर विशेश करून महिलां खातीर ज्यो गजाली करपाक मेळटा। विशेष करून गेल्या विधानसभेत आमी घरा रेग्युलरायझेशन करपाचो जो डिसिजन घेतले त्या विशयाचेर खूब जाणांक आनंद व्यक्त जाला। तो आनंद व्यक्त करपाकूय बी मोठ्या प्रमाणात आज मोगाळ भयणी म्हज्या घरा कडेन आसा। परत एकदां रक्षाबंधनच्यो खूब खूब शुभेच्छा सगळ्या जाणांक भेटयता। गोंयांत व्हडा मोठ्या प्रमाणात रक्षाबंधन जें आसा हे भयण आपल्या भावाक राखी बांदून मनयता। सातत्यात हांव परत एकदां रक्षाबंधनच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांतल्या सगळ्या म्हणजे मोगाळ भयणींची रक्षा करपा खातीर हांव सदैव तत्पर आसतलो इतकेंच सांगता आनी रक्षाबंधनच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता। मुखेलमंत्र्यांच्या भयणीन राखी बांधल्या उपरांत सगळ्यांचे रक्षण करपाचे उतर मुखेलमंत्र्याकडच्यान घेतला अशें सांगलें। रक्षाबंधनाच्यो शुभेच्छा दिता आनी आज म्हज्या भावाक राखी बांदून म्हाका खूब बरें दिसता की ताणें सगळ्या गोंयचो भार घेतलो आसा। सो हांव सगळ्यांचे वतीन आज हांव ताका राखी बांदून सगळ्यांचें रक्षण करपाक इच्छा बाळगता। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हेडगेवार प्राथमीक विद्यालय पाळी कुटुंबीच्या विद्यार्थ्यांनी राखी बांधली। त्या उपरांत तांणी खोस उक्तायली। सरान आमकां चान्स दिलो म्हणून सराक थँक्यू। अशे भाव सगळ्यांक मेळो। प्राऊड ऑफ यू सीएम सर। चिंबलच्या युनियन हायस्कुलांत आयज विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांक आनी हेर विद्यार्थ्यांक राखी बांधून रक्षाबंधनाची परब मनयली। ह्या वेळार शिक्षकांची विद्यार्थ्यांनी ओवाळणी केली। ह्या निमतान शाळेच्या वतीन राखी तयार करपाची सर्त आयोजीत केल्ली। हज कमिटीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी रक्षाबंधनाच्या निमतान देशांतल्या सगळ्या भयणींक परबी भेटयल्या। शाळेंतली भुरगीं आनी शिक्षकां वांगडा तांणी ही परब मनयली। लायफान हे एकमेकाक कितले इम्पॉर्टंट आनी हेच आतांच आमच्या टिचरीन सांगलें की एक राखी सैनिका साठी हे जे कॉन्सेप्ट आसा हे दाखोवन दिता की जे सैनीक आमच्या देशाक लागून आमचे जे आसा आपली प्राणाची जी आसा बलिदान दिवन जे आसा आमच्या देशाची बॉर्डराची रक्षा करून आमकां प्रोटेक्ट करपाचें काम करता। आनी हे कॉन्सेप्ट आयज गोंय सरकारान आनी देशान जे आसा हाडला एक राखी सैनिका साठी हे कॉन्सेप्ट आमच्या स्कुलान सेलिब्रेट केले। कॉम्पिटिशन वेगळे वेगळे तराचे जे आसा कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज जाले। राखीचे जायते जाणांक फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस जी आसा मेळ्ळी आनी आयज भुरग्यांनी आयज जायती आमची चली भुरग्यांनी जी आसा म्हाका राखी बांदली आनी हांवूय यांचो संकल्प घेता की जे उमेदीन तेमी आयज म्हाका जी राखी बांदल्या डेफिनेटली हेंचे खातीर आमचो जे आसा जिवाचो बलिदान बसून जे आसा दिवपाक आनी हेंची रक्षा करपाक आनी आमी जे आसा सदांच जे आसा मुखार आसतले म्हणून। आनी आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव। अनाथ है और इसलिए अब चर्च की अमानत है। पुर्तगालियों ने सारे मंदिर मस्जिद तोड़ दिए श्रीमान। जो धर्म के नाम पर अत्याचार करे वो इंसान नहीं दरिंदा है। कैप्टन सेना लेकर जाओ और ऐसा सबक सिखाओ इन मराठों को कि फिर किसी पुर्तगाली किले की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना हो। मैं कोंकण की जनता को पुर्तगाली हैवानों से आजाद करके ही दम लूंगा। हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। ऊंचा जो है उगना तो जड़ों की ओर जाना है। ऊंचा जो है उगना तो जड़ों की ओर जाना है। छोड़ आए जो रहन सहन उसको फिर से अपनाना है। गांव की ही सोच का ये खूबसूरत ताना बाना है।
दुनिया फिर से सीखने लगी गांव से दुनिया सुंदर दिखने लगी गांव से। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी काल गोय विधानसभेत 3 महत्वाचे लेखा परीक्षण अहवाल सादर केले, जातूंत राज्याचे वित्तीय व्यवस्थापन, वैधानिक तरतुदीचे पालन आणि कल्याण कार्यावळीच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन केला। काल सादर केल्लो अहवाल 31 मार्च 2022 दिसा सोंपिल्ल्या अर्थीक वर्सा खातीरचो अनुपालन लेखा परीक्षण, नागरी आणि व्यावसायिक अहवाल, 31 मार्च 2023 ह्या दिसा सोंपिल्ल्या अर्थीक वर्सा खातीरचो इमारत आणि हेर बांदकाम कामगारांच्या कल्याणा खातीरचो लेखा परीक्षण अहवाल आणि 2023-24 वर्सा खातीरचो राज्य वित्त लेखा परीक्षण अहवाल जावन आसा। राज्य विधानसभेत काल सांजे उसरा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विनियोग विधेयक सादर केलें। विधेयकार उलयतना तांणी सरकाराच्या दर एक खात्यान चालीक लायिल्ल्या येवजण्यांचो नियाळ घेतलो। विकसीत भारत ही मोख साधतना विकसीत गोंय आणि स्वयंपूर्ण गोंय साध्य करप हे सरकार वावुरता, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें। स्पीकर सर, म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता तुमच्या ह्या सेशनात आमी खास करून म्हणजे सामान्य मनशा खातीर जे काम केलें ते म्हणजे म्हजें घर, आणि ह्या म्हज्या घराच्या अंतर्गत ईज ऑफ लिव्हिंग हे आमी कशा बऱ्या पद्दतीन लोकांच्या मुखार दवरलें हें सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता। आनी म्हणून तर आमी 6 मेजर ज्यो लोक सेंट्रीक डिसिजन घेतली, हितून सगळ्यात पयली म्हणजे आमी हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट्स ही रोखडीच दिवपाक शकले विदीन 3 days। आमी सिम्प्लिफाईड हाऊस बायफर्केशन केलें, 7 दिसाच्या भितर हे बायफर्केशन दिवपाक शकले, हे दुसरें मेजर डिसिजन घेतलें। स्पीकर सर, सर्टिफिकेशन प्री 1972 ही सनद सर्टिफिकेट आसतली किंवा पंचायत सर्टिफिकेट जे लिगल हाऊस करपाचो, हाजो फायदो स्पीकर सर 1 लाखापेक्षा चड लोकांक मेळ्ळा, हे आमचें तिसरें मेजर डिसिजन आशिल्लें। स्पीकर सर, रेग्युलायझेशन ऑफ द हाऊसेस ऑन द गव्हर्मेंट लँड हे आमी बिल पास करून गोंयांतल्या जे मुळात जे गांवांत लोक जे रावताले तांच्या खातीरूय बी मेजर डिसिजन घेवन तो तेजो फायदो खऱ्या अर्थात हांव म्हणटलो की म्हूण आपले खऱ्या जे मोकाशांनी रावताले किंवा जे लोक रेव्हेन्यू लँडाचेर रावताले गेली 60 वर्सां तांकां हक्क तांचो घराचो दिवपाचें काम आमी स्पीकर सर करपाक शकले, हे म्हाका खोस भोगता। राज्यांत जिल्हो पावंड्यार क्लस्टर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक काल विधानसभेत विरोधी आमदारांनी केल्ल्या विरोधाक लागून सरकारान ते चिकित्सा समिती कडेन धाडपाचो निर्णय घेतला। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या विधेयकाचे केल्लें समर्थन विरोधी वांगड्याक मान्य न जाल्ल्या कारणान तें फेरविचारा खातीर सभाघराच्या चिकित्सा समिती कडेन धाडटा अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। जर गोंयांतल्या 10-12 कॉलेजींनी एकीकडे येवन ठरयलें की आमच्यो कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेजी जावच्या पेक्षा आमी आतांच प्लॅनिंग सुरू करुया आणि एटलीस्ट 2035 आमचो क्लस्टर म्हणजे 2034 आमी क्लस्टर करुया। आता हो क्लस्टर करता आसतना स्पीकर सर नेमके कितें जातलें, तांच्यांनी जे म्हटलां की सेम स्टाफ विल बी द कंटिन्यू, हय स्पीकर सर, इनिशियल स्टेजीचेर त्या कॉलेजींचो स्टाफ सुद्धा त्या युनिव्हर्सिटीचो स्टाफ आसतलो, बट हांगासर त्यांचो मॅनेजमेंट हो त्यांचो मेंबर आसतलो त्या कंप्लिटली क्लस्टरान, आणि ही विल बी द हेडिंग, आणि हियर द चान्सलर विल बी द गव्हर्नर, ऑल द रेस्ट ऑल म्हणजे हांव त्या हेजेर येता त्या खातीर तुमचेर, आणि हांगासर इंडिपेंडन्स जो आहा एकदा क्लस्टर फॉर्म केलो इंडिपेंडन्स हो प्रत्येक त्या कॉलेजीकूच उरतलो, त्या युनिव्हर्सिटी क्लस्टर युनिव्हर्सिटीक हे येना म्हणजे तांचो स्टाफ अपॉइंट करप बाकीचे, हांगासर तांचे जो म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंटचो स्वताचो क्लस्टर फॉर्म जालो आणि इन फ्युचर दे विल ग्रांट अ डिग्री थ्रू द क्लस्टर युनिव्हर्सिटी, ते स्वता जे आसा ते क्लस्टर युनिव्हर्सिटीची डिग्री जी आसा पळय ते ग्रांट करतले। फोंडें म्हालांतल्या पोरण्या इतिहासीक आनी संस्कृतीक दायज म्हणून म्हत्व आशिल्ल्या मर्दनगडाचे संवर्धन आनी उदरगती खातीर सरकार यत्न करता अशी स्पश्ट गवाय पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी काल विधानसभेत दिली। आमदार कृष्णा साळकार हांणी ह्या विशयाचेर खासगी ठराव दाखल केल्लो, ताचेर मंत्री जाप दिताले। फळदेसाय हांणी दिल्ल्या आश्वासना उपरांत आमदार साळकार हांणी आपलो ठराव फाटीं घेतलो। छत्रपती धर्मराज संभाजीराजेचे स्मारक ह्या गोष्टीचो आम्ही करपाचो प्रयत्न करतात, पण पयलीं हो मॉन्युमेंट अजून पर्यंत नोटिफाय जालो ना,
म्हणून ताचे संवर्धन करपाचे, ताचे रक्षण करपाचे, ताचे सुंदरीकरण करपाचे आणि ह्या खातीर आमकां ते आमच्या जस्ट एक हांव डिक्लेरेशन करता. Looking at the historical significance of the Mardangad, the archaeological remains and preservation of the heritage, we will take up the notification of this site as protected and take up its conservation as per the Goa Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980. हे केल्यानंतर बाकीच्यो वस्तू आम्ही व्यवस्थित ताचे आमचे बजेटान भितर एलोकेशन करून घेतले. सभापती महाशय, मला दिसता की या ठरावाक आम्ही आश्वासन दिल्यानंतर दाजी साळकर हांणी हो प्रस्ताव फाटी घेवचो. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय 4 मीटर्स. जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज. भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन. डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. नुस्तेमारी संचालनालयान आयज नारळी पुनवे निमतान पणजेच्या नुस्तेमारी जेटी वाठारांत दर्यांत श्रीफळ ओपून परब मनयली. ह्या वेळार नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांचे सयत पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, नुस्तेमारी खात्याचे सचिव प्रसन्न आचार्य आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या नुस्तेमारी वेवसायाक उर्बा दिवपाच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. राज्यातल्या सुमार 650 नुस्तेमारी होडयांचेर सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित केल्या अशी तांणी माहिती दिली. ह्या वेळार नुस्तेमारी बोटींचे धनी आनी हेर कर्मचाऱ्यां खातीर तयार केल्ल्या मानक संचालन प्रक्रियेच्या पोस्टराचें विमोचन जालें. आमी सदांच बॅन म्हणटा, प्रॅक्टिकली आमी कॅलेंडर इयरान 2 म्हयने बॅन करता आनी 1 ऑगस्टाक सुरू करता. पूण पारंपारीक दृश्टी आनी नुस्तेकाराच्या हेज्या प्रमाणे नुस्तें खरें मारप म्हणटा तें नारळ पौर्णिमा तारीखीत सुरू करता. हें आमी म्हाज्या भुरगेपणा पासून पळयलें. पूण जेन्ना इलिगल फिशींग जाल्ल्या कारणान हे कॅलेंडर इयराक आमी 2 म्हयने बॅन दवरता. आनी ह्या बऱ्या दिसा सगळ्या नुस्तेकार भावांक जे सुक्यार आसूं जावं दर्या समुद्रांत काम करप्यांक देवा कडेन मागता की तांकां सगळ्यांक बरे दीस दिवचे, बरी सेक्युरिटी दिवचे, आयुश्य आरोग्य दिवचे आनी तेंचे ह्या फिल्डान ह्या धंद्यान भरभराट जावची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. विन्सन वर्ल्ड आयोजित 2 दिसांच्या गोंय मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण आयज पणजेच्या आयनॉक्स सिनेमाघरात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या उक्तावण सुवाळ्यांत वडील अभिनेते डॉ. मोहन आगाशे हांकां मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी कृतज्ञताय सन्मान भेटयलो. गोव्यामध्ये जरी थिएटर्स कमी असेल तरी नाट्यगृह खूप म्हणजे 10 ते 12 ठिकाणी अशा पद्धतीचे नाट्यगृह आहेत दॅट कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू द थिएटर्स अँड इट इज पॉसिबल. मला या ठिकाणी आलेले प्रोड्युसर्स, फिल्म फायनान्सर्स याने जर प्रयत्न केला तर एक चांगला प्लॅटफॉर्म गोव्यामध्येही अशा पद्धतीने होऊ शकेल.
आम्ही एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा मला वाटतं बरेच जण या ठिकाणी फिल्म शूटिंग करायला बरीच लोक येतात। आम्ही विथ द सिंगल विंडो क्लिअरन्स म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा या मार्फत आम्ही सिंगल विंडो क्लिअरन्स फिल्म शूटिंगसाठी करायला द्यायला लागलोय आणि डेफिनेटली वॉट एव्हर द कॉपरेशन रिक्वायर्ड फॉर यू फॉर द फिल्म शूटिंग पर्पज इन द गोवा आवर एंटरटेनमेंट सोसायटी इज रेडी टू गिव्ह यू। डॉक्टर मोहन आगाशे आणि फकत मराठी रंगभूमी आणि मराठी चित्रपट सृष्टच न्हय तर हिंदी चित्रपटांत लेगीत तांणी आपली वेगळी वळख निर्माण केल्या। 2013 वर्सा प्रदर्शित जाल्ल्या अस्तू ह्या चित्रपटांत 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जाल्ले ज्याची निर्मणी तांणी केली। त्याच प्रमाण तांणी द सी वुल्व्स ह्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांत लेगीत भूमिका केली ज्याचे चित्रीकरण गोंयांत जाल्लें। आणि गोवा हे कायमच एक डेस्टिनेशन अनेक लोकांना अनेक गोष्टींसाठी वाटलेलं आहे, पण मला कलेचे उपासक गोव्यामध्ये जसे भेटलेले आहेत तशी क्वचितच अन्य ठिकाणी भेटलेले आहेत। आज जो आपण हा माझा सन्मान केलाय हा माझा नसून मराठी चित्रपटासाठी अनेक शतकं नाही दशकं नाही ज्या लोकांनी काम केलेलं आहे आणि आज पाहिलेले तरुण सगळे जे पाहिलेले आहेत तुम्ही यांच्याकरता त्यांच्यातर्फे म्हणून मी हा स्वीकारतो आहे। आणि यात माझं काही स्वतःचं मोठं कौशल्य द्यायचं नाही, त्यांनी मला हे दिलं म्हणून मला हे करता आलं। मी आपला ऋणी आहे। गोव्याच्या भूमीवर अशाच गोष्टी सतत घडत राहाव्यात आणि मराठी सिनेमा अमर हो अशी इच्छा व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संपवतो। दरवर्साप्रमाणे ह्या वर्सा लेगीत मराठी चित्रपट सृष्टीतले नामवंत कलाकार उक्तावण सोहळ्याक हाजीर असले। महेश मांजरेकर, मेधा मांजरेकर, सई मांजरेकर, सुबोध भावे, रोहिणी हट्टंगडी, उपेंद्र लिमये सारख्या कलाकारांनी ह्या उक्तावण सोहळ्याक हाजिरी लायली। ह्या महोत्सवाचो शुभारंभ महेश मांजरेकर हांच्या निरवधी ह्या चित्रपटाच्या जागतिक प्रिमियरान जालो। गोंय खादी आणि ग्रामीण उद्योग महामंडळाच्या वतीन गांवगिऱ्या भागातल्या कलाकारांनी तयार केलेल्या उत्पादनाचे प्रदर्शन आणि विक्रीच्या कार्यावळीचे उक्तावण मडगावच्या रवींद्र भवनात आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जालें। ह्या कार्यावळीक गोंय खादी आणि ग्रामीण उद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष आणि कुठ्ठाळी मतदारसंघाचे आमदार आंतानियो वाज, गोंय खादी आणि ग्रामीण उद्योग महामंडळाचे उपाध्यक्ष सर्वानंद भगत, गोंय खादी आणि ग्रामीण उद्योग महामंडळाचे संचालक विजेंद्र सिंग आणि महामंडळाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी जॉन्सन फर्नांडीस आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंय खादी ग्रामीण उद्योग महामंडळाच्या वतीन ज्यो सवलती मेळटात ताचो फायदो घेवन आपल्या व्यवसायात उदरगत करची अशें आवाहन मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांणी केलें। ज्या पद्धतीने मार्केट जाय त्या पद्धतीने मार्केट आमी उपलब्ध अवेलेबल करून दिवपाक शकू आणि स्वताचे साधन पयर म्हाका आतां स्टेशनाचेर ताणी एक स्टॉल दिल्लो आसा अशें महिला स्टेशनाचेर ताणी घालां म्हाका दिपाली नायक सांगताली की एक स्टेशनाचेर ताणी महिला ग्रुपाक एक स्टॉल दिला रेल्वे थंय ताणी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करपाक स्टार्ट केला। पूण ताका खऱ्या अर्थान म्हज्या मतान जाय तो अत्यंत बरो जागो फॉर मार्केटिंग, कारण वस्तू बऱ्यो आसता कोणी केन्ना 2000-3000ची गिरायक करता आनी हांव काल तुज्या एक्झिबिशनाक गेलो म्हाका ड्रेस हांवें हें घेतलें शाल घेतली ना की हांवें दायली घेतली आनी कितें कितें आयटम आसता ते तुका घेवपाक मेळटा आनी खरेंच बरें आयटम आसता आनी म्हणून म्हाका दिसता खादीच्या वस्तूचो प्रमोशन करप, तांचें एक्झिबिशन करप, तांच्यो स्किमी लोकांक सांगप आनी लोकांक इनवॉल्व करून घेवप हो एक बरी संदी आसा ह्या बोर्डाची। गांवगिऱ्या भागातल्या कलाकारांनी तयार केलेल्या उत्पादनाचे प्रदर्शन आणि विक्री 9 ऑगस्ट ते 11 ऑगस्ट मेरेन उक्ती आसतली। ह्या वेळार गोंय खादी आणि ग्रामीण उद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष आणि कुठ्ठाळी मतदारसंघाचे आमदार आतानियो वाज आणि उपाध्यक्ष सर्वानंद भगत हांणी आपले मत उक्तायलें। आमचे खादी एंड प्लेसचे स्कीम आसा तुमकां खबर आसा जायते आमचे यूथ हे बेनिफीट घेतात आनी आमी गांवांनी वचून जे विलेजान वचून जे आमचे जे कितें खादी जे स्कीम आसा ते आमी लोकांक हाडटात आनी ह्यो खादी स्कीम म्हटल्यार तुका खबर आसा जेन्ना आमचे गांवांनी वयता तेन्ना एक्सप्लेन करता जे खादी स्कीम आसा ती आमी एक्सप्लेन करता। तुका खबर आसा तेन्ना रुरल तशेंच आमचे अर्बन एरिया आसा तातूंत आमी गांव अर्बन जे आतां आसा तातूंत आमकां ती सबसिडी जी आमची 25% आसा तशेंच 15%
आसा. प्रत्येक गोंयकारांनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव विनंती करता कळकळीची की तुम्ही ह्या एक्झिबिशनाक येवचे, तांकां गिरायक घालचें, तांकां मोटिवेट करचो, तेंचें मनोबल वाडोवचें आनी हे प्रॉडक्ट बऱ्यांतले बरे प्रॉडक्ट आसात. कारण गेल्या वर्सा आमी पणजे एक्झिबिशन आयोजीत केल्ल्यान बरो प्रतिसाद आमकां 3 दीस थंय लागलो. ह्याच प्रमाणे आमच्या माननीय आदले मुख्यमंत्री आसात ताणें ठरयलां की हांगा एक बरो प्लेस अलाउड करून दिवचो. कारण आमच्या भागांतल्यान ह्या मडगांव जेन्ना आमी म्हणटात कमर्शियल कॅपिटल, वेगळे वेगळे कमर्शियल एक्टिविटी हांगा जातात, पूण लागींचे तालुके आसता सांगे, सावड्डे, वरगाव पिळगांवच्या चामुंडेश्वरी देवळांत वर्सुकी जायांची पुजा व्हडा दबाज्यान मनयली. श्रावणातल्या शुक्राराच्या निमतान जायांची पुजा वर्सुकी मनयतात. ह्या वर्सा ही परब मनोवपा खातीर 1 लाख जायो वापरिल्ल्यो. ह्या वेळार चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेवपा खातीर व्हडा संख्येन भावीक हाजीर आशिल्ले. देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष तुषार टोपले हांणी जायांच्या पुजेविशीं चड म्हायती दिली. शताब्दी वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या आमच्या वरगाव पिळगाव या ठिकाणी श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानात आज 3ऱ्या श्रावणी शुक्रवारानिमित्त समस्त महाजन मंडळी, भक्तजन मंडळी यांच्या वतीन आज 3रो श्रावणी शुक्रार साजरो केलो वयता. आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही या 3ऱ्या श्रावणी शुक्राराक जवळजवळ 1,25,000 जायांची चामुंडेश्वरीच्या चरणी आरस केली वयता. आणि अत्यंत सुंदर अशा आणि सुबक अशा म्हणजे वातावरणात ह्या जायांची पुजेचो उत्सव साजरो वयता. सांजच्या वेळाचेर भजनाचो कार्यक्रम जाता, त्यानंतर महाआरती जाता. अशा पद्दतीन हो 3रो श्रावणी शुक्रवार आणि मोठ्या उत्साहान आम्ही साजरो करता. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 24.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारताच्या ऑपरेशन सिंधुरा वेळार पाकिस्तानाची 6 लढाऊ विमानां भूंयभरवण जाली. वायुसेना प्रमुखांनी केली पुष्टी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां कर्नाटक राज्याच्या भेटेर. बंगळुरूत जावपी कार्यावळींत तरेकवार उदरगत प्रकल्पांची नागरिकांक दितले भेट. भावा भयणीचे अतूट बंधन मनोवपी रक्षाबंधन सणाची राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी दिली परबी. मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या भयणीकडल्यान राखी बांधून मनयली परब. दर्याक श्रीफळ ओपून गोंयांत मनयली नारळी पुनव. नुस्तेमारी बांधवांच्या सुरक्षा आणि उदरगती खातीर सरकाराचे यत्न. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकार. गोंय मराठी चित्रपट महोत्सवाची तारांकीत सुरवात. मोहन आगाशे, महेश मांजरेकर हांचे सयत हेर मराठी चित्रपट कलाकारांची हाजिरी. आणि आता निमाडे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव जावन आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.